मीटिंग आपयल्ली जी तातूंत 2 पॉयंट आमी डिस्कस करपा आशिल्ले रिगार्डिंग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जे 30 सप्टेंबर आमचो तो हे जाता कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता आनी दुसरो आसलो रिगार्डिंग आमचो श्री अरबिंदो कॉमेमोरेशन हेंची 150th बर्थ एनिवर्सरी ह्या निमित्तान आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान एक हे आयला सर्क्युलर की तेंचो एक रोड फोंडा मतदारसंघात एक रोड तेंच्या नांवान आमी डिक्लेअर करपाचो. सो तो आमी आज एक डिसिजन घेतला की तो जो अप्रोच रोड आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स हांगा वयल्या बाजून मार्केटान तो आमी श्री अरबिंदो चे नांव हेचे बर्थ एनिवर्सरी निमित्तान आमी तो नांव त्या रोडाक दितले. आनी दुसरो जो मेन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा तो आमी इनलँड डिस्कस जाले आनी इनलँड डिस्कस जावन आमकां कित्याक आतांच आमकां डिसिजन घेवपाक बेगीन 30 सप्टेंबराक तो सोंपता हेजो. सो म्हणून आमी कितें केलें की सगळ्यांनी वेगळे वेगळे आपले विचार मांडले आनी ते विचार मांडून आमी एक कंक्लुजनार आयला की आमी हो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा सो आमी हो एक्सटेंड करपाचो आमी ठरयला की आतां टायम ना आमी एक्सटेंड करून तो एक वर्साचे आमी अप्रुवल आमी मागयतले आनी कितें थोड्याचें म्हणणें आशिल्लें की 31 मार्च पर्यंत तो सोंपो एक्सटेंड करचो. थोडे म्हणटाले की एक वर्सान करचो. सो आमी डिसिजन घेतली की आमी DMAक पत्र बरोवपाचें आनी तेंचे जे अप्रुवल जे येता 6 म्हयने आसूं काय 1 वर्स आसूं ते आमी बायंडींग आसतलें. सो तो एक आमी डिसिजन घेतला की डोर टू गार्बेज कलेक्शन हें मदीं स्टॉप जावपाक ना कित्याक स्टॉप जालें म्हणटकीच खूब हांगा त्रास जातले. घरा घर जे आमी गार्बेज कलेक्ट करता वेट आनी ड्राय ते आमचे स्टॉप जावपाक जायना म्हणून हेच्या खातीर आमी इमिजिएट डिसिजन घेतला की आमी DMAक बरोवपाचें आनी DMAचे जे डिसिजन येतले वेदर इट इज 1 year ऑर अप टू फायनान्शियल इयर एंडींग 31 मार्च हे आमकां कळटकीच आमी ते प्रमाणे एक्सटेंशन प्रोसेस सुरू करता. सेम कॉन्ट्रॅक्टरा दितले काय सेम प्रमाणे दिवपाक आमी ठरयलें एक्सटेंशन बिकॉज लास्ट टाइम कितले टेंडरा गेले टेंडर मातशें तो आशिल्लो न्ही अमित पटेल आशिल्लो टेंडर कितलो कॉस्ट टेंडर कॉस्ट तुमकां दिता हांव की आतां म्हागे कॉस्टाक आतां काम चालू हय तेच कॉस्ट आसतले सेम हेजी ना आनी कितें रेट बीन वाडपाचो आसा गार्बेज कलेक्शन लोकांक काय एक्सटेंशन करतना तो रेट उरतलो. ओके एक्चुअली रफली तो 1 crore कितें आशिल्लो तो एक्चुअली तो 1 crore कितें आशिल्लो ऑड थोडो कितले कॅटर करता कितले घरां अशी कॅटर करता ती 15,000 घरां आसा एक्चुअली पर डे कलेक्शन की एक्चुअली तो आमचे आसा 15,000 घरां आसा ती आनी इट इज 15,000 युनिट्स म्हणजे 15,000 युनिट्स आनी एक डेली वेज वर्कर जो आसा 350 युनिट्स कवर करता. सो हे सगळे आतां कितले गार्बेज कलेक्ट करता पळय ते आमकां जाल्यार डिटेल दिता ते डिटेल आमकां मागीर तुमी तो सेग्रिगेट करता न्ही. हय सेग्रिगेशन आमी हांगा व्हरता कुट्टी सेग्रिगेशन थंय व्हरता सालिगांव वचना हांव सालिगांव ना ना साली आमी कितें करता 0.5 TPD जो आमचो बायोमिथिनेशन प्लांट आसा जो वेट वेस्ट ट्रीट करता तो आमचो आतां रोखडोच आनी म्हाका दिसता एक विका भितर थोडो अप्रुवल आमकां घेवपा आसा इलेक्ट्रिसिटीचे बीन पोल्युशन कंट्रोल हेल्थाचे. एक दिसता एक 4 पयलीं 15 ऑगस्टा पयलीं आमी करपाक सोदता तो इनॉग्रेशन तो 0.5 TPD प्लांट. सो वेट तो केऱ्या आसता ऑलरेडी काम जालां तेजें. पूण एक्चुअली आमकां चड जाय आमचो एक्चुअली खरें म्हळ्यार 60 टन आमचो वेस्ट जनरेट जाता 7 टन 7 to 8 टन वेट वेस्ट. तेज्या खातीर आमकां एक्चुअली आमकां 5 टन तरी आमकां 5 ते 7 टन आमकां तो हे जाय TPD प्लांट जाय आनी 0.5 TPD प्लांट जाय आमकां बायोमिथिनेशन प्लांट टू ट्रीट तो वेस्ट ट्रीट करपाक एन्युअली तो. सो कितें जालें तो आतां आमकां जाय 5 TPD प्लांट इतले वेस्ट जनरेट जाता न्ही. सो त्या खातीर आमकां हो आमी आतां 0.5 TPD ऑलरेडी घातलो की कॉस्ट तेजो खूब आसा तो घातलो आनी फुडें आमी सुडा कडेन आमी प्रपोजल घालतले की आमकां तोय उरिल्ले 5 TPD आमकां जाय. सो सद्या मेडिकल वेस्ट आहा तो खंय येता तो पुणे वता पुणे गव्हर्मेंटान सेटअप केला. सो मेडिकल वेस्ट सगळे सॅनिटरी ते मेडिकल वेस्ट थंय वता. ओके कंस्ट्रक्शन वेस्ट डेब्रीज हय ते सद्या आमी केरियारूच थंय हें केला MRF फेसिलिटी ती करपाची आमची हें आसा ते ऑलरेडी आसा मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी. सो ते गोरवांक लागून तुमी एक व्हेकल घेवपाचें आसलें आनी ऑलरेडी ते गोरवाचे ऑलरेडी आमकां टेंडर जाले. सो ते प्रोसेस सुरू आसा टेंडर जालो तो आनी तो प्रोसेस सुरू जाता की जेन्ना आमी शेड बांदतले पळय तेन्ना ती शेड बांदून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आमी जेन्ना सबमीट करतले तेन्ना आमकां गाडी घेवपाक परमिशन मेळटली.
ती आमकां मेळटली आनी तशेंच आमकां लेबर जे गोरवाक बिरवाक जास्त आसा तांकां व्हरपा खातीर ते सुद्दां आमकां मेळटले सध्या फोंड्यान जे पार्किंग हें आशिल्लें पळय कंजेस्टेड आशिल्लें तितूर तुमी म्हाका दिसता ऑलरेडी आतां मार्किंग बीन केल्लें आसा आनी ट्राफिकाक तुमी कितें इंस्ट्रक्शन दिलें जावं गाडी तुमी प्रोवायड केल्या तांकां टोईंग वेन ट्रॅफिकाक आमी आमची एक म्युन्सिपालिटीची एक गाडी दिला आनी त्या प्रमाणे ते काम चालू आसा तेंचें ते नो खंय नो पार्किंग मागीर 2 व्हिलर 4 व्हिलर ते आनी आमचें नोटिफिकेशन येवपा आसा आमी एक नोटिफिकेशन रावता कसो ते एडिशनल कलेक्टरा कडेन पावला दिसता म्हाका तें नोटिफिकेशन ते येतकीच सगळे जे आमी एरिया नोटिफाय केला खंय पार्किंग नो पार्किंग 2 व्हिलर 4 व्हिलर ते येतकीच ते स्ट्रिक्टली ते इम्प्लिमेंट जातले सो आतां रोखडें येतलें तें नोटिफिकेशन ते PIन ऑलरेडी ट्रॅफिकान धाडला चतुर्थी बाजार माठोळी बाजार केन्ना खंय आसतलो तो आमी आतां डिसायड करतले आमच्या मिटिंगेक आमी डिसायड करतले खंय आसतलो तो सर PWD कडेन कितें डिसिजन घेतलें आमी CCTV आमी थारायला की कावन्सील मिटिंगेची आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पत्र बरोवपाचें आनी तेचे जे कसो निर्भया फंड आसा होम मिनिस्ट्री कडेन जे फंड आसा लॉ एंड ऑर्डरा खातीर ते तातूंतल्यान आमी तो प्रोक्यूर करपाक आमी एक डिसिजन घेता हांव तेन्ना पत्र बरयतलें केन्ना पर्यंत एक इन्स्टॉल जातलें अशें सगळें आमी आतां लेटर करतले पळय आतां तें हांव फॉलोअप करून तुमकां सांगता नेक्स्ट हेका म्युन्सिपालिटीन आयडेंटिफाय केल्या कोण कसले हे आतां CCTV हय बसोवप आमी सगळें आयडेंटिफाय आमी एक्चुअली एक गव्हर्मेंट एजन्सी आसा ITची तांकां आमी पत्र करून तेमी सगळें एस्टिमेट केलें तेणें म्हाका एस्टिमेटूय दिलो पूण तो आमकां शक्य ना कारण मोर दॅन 85 lakhs जाता सो आमकां तें शक्य ना म्हणून आमी तें आतां फंड थ्रू होम मिनिस्टर कडेन आमकां हें जातालें पळयता आमी रेल्वे बाबी एक पार्किंग स्पेसी तुमी वाडोवपा बीन आसा कित्याक डेली 25 जाणां तरी तालाव पडटात तांकां जागा नासल्या कारणान ते मेन रोडार खंय तरी पार्क करतात पार्किंगा खातीर आमी ऑलरेडी आमी विचार करता खंय खंय आमकां आयडेंटिफाय करूंक मेळटा ते पार्किंगा खातीर ना पुलीस स्टेशना कडेन थोडी आतां वेगळ्ट हय, प्लेस आसा थंय, पळय हय. ती युटिलायज कित्याक करूंक जायना ती आमी ते शास्त्री हॉल बांदतात थंय ना पूण सद्या सद्या टायम बी सद्या आमी सद्या मार्किंग करूं ओके तेजेर आमी करूया हांव ते पळयता